ना हे कितें तरी वेगळें आसपाक शकता मग हय सो दॅट दे आर ऑल्सो अटॅचिंग ना म्हाका म्हजे कडेन येवन म्हजे कोणी एनालिसीस केल्ले आसात म्हजे शरिराचेर जखम कशे प्रकारचे जाल्ले आसा खंयचो दोतोर येवन सांगलो खंयच्या दोतोरान म्हाका चॅक केलें म्हाका तें कळपाक जाय की हांव दोतोरा कडेन खंयच्या गोंयचो हे एक्सपर्ट दोतोर जो सो कॉल्ड फिजिशियन्स जावं बाकीचे कोणी एक्सपर्ट्स आसा न्ही खंयचे फिजिशियन म्हाका पळयलो हात लावन पळयलो खंय जखम जाल्ली आसा कितली तुजी वर्जन कितें तूं निसोल्लान तुजी तकली वंटी कापतली इतकेच इतलेंच आनी कांयच जालें ना एब्सोल्युटली जालें हांव त्या खातीर हांव इतके कॉन्फिडंटली सांगपाक शकता किरण कांदोळकरा बरोबर बसलेलो एक फोटो तरी दाखया म्हाका फोटो न्ही आमी सीसीटीव्हीचेर खंय मेळटले दिल्ली ही सीसीटीव्ही फुल ऑफ सीसीटीव्ही ना जर जायत सीसीटीव्ही हातून आसतली खंयची तातूंत भितर एखाद्या वेळ एंट्रन्सार जेन्ना हांव धांवत येता पळय न्ही थंय कितें इन्सिडंट जालो तो पळयात कळ्ळें न्ही एक्झॅक्टली मेळटलें कितें जालें तें फर्स्ट स्टेपाचेर जर सीसीटीव्ही म्हजे कोतान तरी दिल्लीक सगळ्याक आसपाक जाय दिल्ली सरकार तुमचें आसा केजरीवालाचें म्हणलें जर जाय जाल्यार सगळें काँग्रेसीचें आसा कळ्ळें न्ही दिल्लीचे युपीए सरकार आसा ह्यो सगळ्यो वायड ओपन सीसीटीव्हीज आसात कॅप्चर इट एक गजाल मुद्दम विचारता बिकॉज हांवें तुमकां विचारलें की तुमचो संबंद खंय येता काय म्हणून जेन्ना विष्णू वाघाचो हल्लो जालो आनी तातूंत भितर जेन्ना किरण कांदोळकराचें नांव ते घेवपाक लागले तेन्ना तुवें विष्णूचेर एक स्टेटमेंट काडिल्लें जाका लागून विष्णूय बेजार जाल्लो तेय कांय घटक बेजार जाल्ले दिसता ताका लागून तूं खंय तरी अनावश्यक रितीन ह्या एकूण कॉन्ट्रोवर्सी भितर पूल जालो सो एक म्हणजे विष्णू हॅज गॉट गुड रिलेशन्स विथ कारण ही इज अ जर्नलिझमा भितर ताणें खूब वर्सां काडलेली आसात साहजीक आसा की आपल्या प्रोफेशनांतलो एक विद्वान मनीस आयज आमदार जाल्लो आसा आनी बरे मुद्दे विधानसभेन मांडटा म्हणटकच यू शूड बी प्राऊड ऑफ हिम सो ताका सॉफ्ट कॉर्नर आसपाची गरज आसतलीच कळ्ळें न्ही म्हाका म्हजे प्रोफेशनल आशिल्लो खंय सॉफ्टवेअर आयटी कोणी आसा जर जाय जाल्यार म्हाका आसता तशें तुमकां आसप हें साहजीक आसा विष्णूचेर म्हजो कॉमेंट आसा पळय न्ही इट वॉज नॉट अ कॉमेंट आतां हांव जेन्ना पास जातलो म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीच्या ब्रांचीची वता हांव जेन्ना उठ्ठा तेन्ना कोण तरी म्हाका म्हणटा की विष्णूचे अशे आरोप आसा जाल्यार हांवें म्हणलें विष्णूचे आरोप आसा जर जाय जाल्यार पक्षान रावूनच जर मनोहर पर्रीकराचेर जर टिका करता तो की तांणी सुपारी दिली म्हणून जर पक्षान रावून फायदो इतकोच कळ्ळें न्ही ताचे भायर कितें आसा तें सांग म्हाका म्हणजे हें बरोबर काय वायट हें लोकांनी ठरोवपाचें हांवें विष्णूचेर हें केलें ना विष्णूक हांव विद्वान म्हणून मानता आयज विष्णूचेर उलोवपाचें म्हाका हेंच कारण आमी बुराटे करबट आनीक ते प्रतिभा आशिल्ली प्रतिभाशाली व्यक्ती कळ्ळें न्ही तांची सायज आसा ती देवमाशा सारकी आनी कॉम्प्लिमेंट काय कमेंट ना ना दिस इज तांची सायज आसा ती देवमाशा सारकी हांव देवमासा म्हणटा तांची इतकी सायज न्ही ती आनी आमी हें ती कितें करबट बुराटे आनी आमी उलोवप तांचेर बरोबर न्ही हो विशय आमी सोंपोवया विष्णूचेर उलोवप एखादे वेळ म्हजी चूक जाली म्हणटा हांव कळ्ळें न्ही विष्णूचेर उलोवप हे म्हजी चूक जाली कळ्ळें न्ही गरज नाशिल्ली पण कोणाकय जर केन्नाय विचारले जर जाय सहज येता हांव जर त्या जाग्यार आशिल्लो जर जाता जाल्यार ह्या पार्टीन ज्या मनशान म्हजेर मारेकरी घाल्ले आसात त्या घरा भितर त्याच बापाय समोर हांव कितें रावतलो अशें म्हणून बाय सर दिस इज माय पार्टी जावं ताका सल्लो हांव ताका सल्लो दिवपाक शकच ना तुम्ही म्हणटात की दिस वॉज युअर फ्रँक ओपिनियन अबाउट दॅट ओवरऑल एपिसोड माय पर्सनल दिस वॉज माय पर्सनल फ्रँक ओपिनियन दुसरी गजाल जर तुमचे सामको बोवाळ जाला तो म्हळ्यार जो टॅबलेट्सांचो आनी ताका लागून खंय तरी मागीर ही बातमी कोणेच कॅरी केली ना जेन्ना जरी ते पॉलिटिकल सर्कलांतल्यान येताली की तुजी आनी किरण कांदोळकराची जे झगडी जाले ते टॅबलेटीच्या प्रकरणा वयल्यान सुरवात जाली उलोवणी मागीर ताचेर तो भ्रष्टाचाराचो विशय आयलो मागीर कमिशनाचो विशय आयलो आनी मागीर ताजे वयल्यान शब्दान शब्द वाडत गेलो आनी मागीर तुमगेलें तें प्रकरण तापलें अशे तरेन एक पॉलिटिकल सर्कलांतल्यान सूर आयकूं येतालो हें कोणें केलें ना जबाबदारेन थंय सगळे जाण आशिल्ले ही जी भानगड आसा टॅबलेट्सांची एक नॉन पॉलिटिकल मनशांनी वयर काडल्या थंय पॉलिटिकल मनीस ना हातूंत भितर तुमी म्हणटाले पॉलिटिशियन आहात ती तुमी कशी डिफेंड करता ताजेर हांवें म्हणजे सविस्तर 1 वराचे प्रेस कॉन्फरन्स केल्ली आसा सगळे मुद्दे खोडून काडिल्ले आसात जरी ती नॉन पॉलिटिकल मनशांनी काडली पीपल हू वेर एक्सपेक्टिंग बिझनेस इन दीस आनी ऑल दोज पीपल हू हॅड डन बिझनेस लॅपटॉप सप्लाया भितर पसून जाणी केल्ले आसा आणि जाणी टेंडर फॉर्म्स घेतले आणि टेंडर फॉर्म्स सबमिट केले ना हाणी ती उक्त्यार हाडिल्ली आसा हांव म्हणटा बिझनेस रायवलरी ती हातूंत भितर
म्हाका एक सांगा पळोवया की जेन्ना हांव तांकां सांगता की तुमी व्हेरी नेक्स्ट डे हें सुरवात जालें तेन्नाच्यान हांव सांगता कळ्ळें न्ही सप्लाय ऑर्डर ज्या दिसाक दिल्या न्ही त्या दिसाक पयली कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली ती ह्या मनशांनी न्ही तर दुसऱ्यान कोणी केल्ली हांवें त्या दिसा सांगलें आय वील होल्ड ऑन विथ दीस ऑर्डर कळ्ळें न्ही जर तर सरकाराक फायदो जाता बरे दर्जाचे जर लॅपटॉप ई टॅब मेळटा जर जाय जाल्यार आमी ते घेवया आनी हांवें सांगिल्लें की त्या वेळार हांवें सांगिल्लें त्या वेळार सादारण ते $68-69 व्हॅल्यू आशिल्लो कळ्ळें न्ही हांवें त्या वेळार डॉलर घसरलो नाशिल्लो इमिडिएट जाल्लें हांवें म्हणलें जर ताच्या परस 16 मेळटा जर जायत कोणी येवचें कोण आयलें ना ताच्या नंतर एक म्हयनो गेलो आनी म्हयन्यान परत हें एक हें जालें आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक लागले डिस्ट्रिब्यूट करपाक लागतकच परत हो जालो फ्लिपकार्टाचेर अमकें मेळटा फ्लिपकार्टाचे वेले तुमकां हांवें तुमचे हें गेल्ले प्रतिनिधी गेल्ले तांकां दिले फ्लिपकार्टाची रेट कितें आसा त्या वेळार फ्लिपकार्टाची म्हजे कडेन प्रिंट आवट आसा ती दिली ताच्या नंतर हो सगळो कॉस्ट जो आसा ते कंपनीचो फ्लिपकार्ट म्हणले नंतर ते खंय तरी टीव्हीचेर येता आनी फ्लिपकार्टाचो रेट आसा समज 8,200 आसा कळ्ळें न्ही आयज डॉलर कितलो आसा 61 आसतलो त्या वेळार डॉलर कितलो आशिल्लो 69 आशिल्लो देर इज अ गॅप ऑफ $8 सादारण ते 600, 700, 800 रुपया हातूंत भितर फरक जावपाक शकता ताचे नंतर ताचे भायर जे कितें ताका एसेसरीज लायिल्ले आसात न्ही टॅब म्हणतो फक्त टॅबलेटच न्ही इट लुक्स लायक अ मिनी लॅपटॉप ताका एडिशनल कीबोर्ड भुरग्यांक ते परत हाजेर स्पेस कमी जावपाक जायना म्हणून एडिशनल ताका कीबोर्ड दिल्लो आसा ताका मायक्रो SD 16 GB कार्ड दिल्ली आसा ताका ई कॉन्टेंट ताजेर घाल्ले आसा ताजे नंतर वो सिलेबस हे अनेक गोष्टी तातूंत भितर स्क्रीन भरपूर एडॉन्स आसा विच हॅज अ कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट दोन जे तुमचेर मेन आरोप जातात ते पयले म्हळ्यार तुमी ब्लॅकलिस्टेड कंपनीक घेतले आनी ब्लॅकलिस्टेड कंपनीकच कॉन्ट्रॅक्ट दिले हांव म्हणटा ह्या प्रेसा कडेन वचचे परस यू फायल अ केस ब्लॅकलिस्टेड तातूंत हेच ना दिस इज ओपन फॉर जेन्ना ब्लॅकलिस्टेड घेता पळय न्ही देन वाय डोंट यू मूव इन टू कोर्ट कळ्ळें न्ही ब्लॅकलिस्टेड आशिल्ले ब्लॅकलिस्ट क्लॅरिफाय केल्ले आसा दे डोंट रिमेन ब्लॅकलिस्टेड कोणाचेर जर FIR जर जालो जर जाय आनी मागीर तो एक्विटेड जालो जर जाय यू डोंट ट्रीट हिम एज अ क्रिमिनल मागीर कळ्ळें न्ही म्हणजे ह्यो म्हणटात बोथ दीस कंपनीज आर नॉट इन द ब्लॅकलिस्ट एटलिस्ट फॉर नाव दे आर क्लीन नो ओके दुसरो जो जाता की टेंडरांतली कंडिशन्स चेंज केली आणि इवन डेट ऑफ सबमिशनाच्या 30 मिनिटं पहिली टेंडर सबमिशनाच्या वेळ वाढवून दिलो टू फेवर सर्टन पार्टीज नो दिस हॅज नॉट हॅपन एनीबडी कॅन चॅलेंज बिकॉज एक वीक क्लियर 7 days तांकां दिल्ले आसात अँड बिफोर एक्सटेंडिंग दीस ऑर बिफोर गोईंग फॉर टेंडर मीटिंग वॉज कॉल्ड विथ कोणी ऑल दोज हू हॅड परचेस्ड टेंडर फॉर्म्स तांची मीटिंग आपयली त्यांचे मिटिंगेक डिसायड केले कितलो टाइम दिवपाचो सगळ्यांनी युनियनिमसली सांगलें की 7 days आर गुड इनफ फॉर देम ऑल दोज हू हॅड परचेस्ड टेंडर फॉर्म्स अँड अकॉर्डिंगली इट वॉज डन कळ्ळें न्ही तो जेन्ना पळय तो प्रेस कॉन्फरन्स प्रशांत कुंकळकार घेतालो न्ही तोय ताणें ऑब्जेक्शन हाडपाचें आपल्याक आनी दीस जाय म्हणून हें मागीर 3 महिन्यांनी कित्याक येता तुमी हें घेवन कळ्ळें न्ही त्या वेळार कोणी तरी फायल करपाचें 30 मिनिटां पयलीं सारकी टायम 30 मिनिटां पयलीं मीटिंग दिस हॅज नेवर सस्पिशियस दिसना ना दिस इज 30 मिनिटां जालें ना अर्दवर पयलीं बी जालें कांयच ना अशें कांयच जालें 7 days क्लियर दिल्ले आसा अँड इट वॉज एग्रीड इन दॅट मीटिंग वॉज कॉल्ड इट वॉज ऑल ट्रान्सपरंट कळ्ळें न्ही हातूंत भितर लिपोवपाचें कांय ना थर्ड एलिगेशन इज की सुरवातीक जेन्ना तुमी टेंडर काडपाचें ठरयलें तेन्ना तातूंत भितर नेटबुक्स हो एकूच विशय आशिल्लो जेन्ना तुमी मिटींग घेतली आनी मिटींग घेवन तुमी डिसायड करून जेन्ना तुमी कॉरिजंडम आनी एडेंडम दोनी ऍड केले that time you included even tablets into it. You said netbooks and tablets. The allegation from them is की हे tablet तुम्ही include करपाची ठरयले आणि काय सारख्या स्पेसिफिक सप्लायराक ते सप्लाय करपाक मेळचे अशें कांयच ना कारण हांव कितें सांगता न्ही तीच मिटींग ती हय त्याच मिटींगेक पळय जे पळय नेटबुक सप्लाय करपा खातीर तांचे दोन मुद्दे कितें आसा एक मिटींग होईन टायमार आपयली आनी मागीर प्रोविजन ऐन वेळार आपयले ना जे कोणाकय नवीन पसून एंट्री केल्ली न्ही इट वॉज kept open. It is not that only those आणि ह्यो गजाली ऍड केल्यो टू फेवर सर्टन स्पेसिफिक सप्लायर. हांव म्हणटा की ह्या 3 महिन्यांनी कित्याक येवपाक जाय त्या वेळार कोणी तरी घालपाचें न्ही. आमी मिटींग घेतले तेन्ना आय डोंट एग्री विथ ऑल दिस थिंग्स. आय नीड अनदर टेंडर टू बी फ्लोटेड. यू डोंट ऍड ऑन कॉरिजंडम आनी बाकीचे थी वचपाचें न्ही.
हे 3 महिन्यांनी अर्धे सप्लाय जातकच कितें येता काय म्हणटा हो एक आणि हांव म्हणटा कितें तुमी ते सगळें केलें सगळो मुद्दो हाजेर आनी बासाबासच मोकळी जाता जेन्ना हांव सांगता तुमकां यू सबमीट युअर टेंडर विदाउट दी प्रोसेस. म्हाका चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की कांय नाका सवाय मेळटा जर जायत आपूण घेता हाफय तांकां कळ्ळें न्ही 15 दीस दी तांकां 15 दीस दिले विदीन 15 days यू कम अप विथ अ बेटर प्रायसीस कळ्ळें न्ही बॉब कित्याक मारतात तुमकां जेन्ना यू आर सेइंग आफ्टर दी प्रेस कॉन्फरन्स हय तुम्ही सांगले की 15 दिवसां 15 दिवसां आणि बरी दिया म्हणून. आम्ही करतात म्हणून. हय वाय एनीबडी हॅज कम टू अस नोबडी हॅज कम. कोण आयले ना फक्त हांव सांगता प्रेस कॉन्फरन्स घेता बोवाळ करतात दिस वॉज ओपन. हांव म्हणटा आमी चूक केली पसून जाले जर जायत वी स्टॉप इट अँड वी गो फॉर द न्यू टेंडर. कोणी तरी येवपा जाय न्ही. तुमची तयारी आहे. दीज आर आतां सप्लाय जाल्ले आसात नेक्स्ट हातून भितर करुया कळ्ळें न्ही परत येतले परत दुसरे हातून आसतले कळ्ळें न्ही. आमी हाजेर पसून हॉल्ट दवरिल्लो कळ्ळें न्ही. इतली तुम्ही ओपननेस दाखयलो म्हणटा तुम्ही की तुम्ही जाल्यार ताज्या की कमी हाडून दिया गव्हर्नमेंट इज ओपन फॉर इट. आणि म्हणजे हांव सांगता ते तशेंच सांगलां न्ही हांवें पयलीं ते सगळे तुमी बरे कॅरी केल्ले आसा गिवन दीस हांव पयलीं उलयला आतां उलयना फाटल्यान उलयला ना. ऑल दीस थिंग्स दॅट दे हॅव रेज्ड तुमकां दिसना की तुम्ही खंय तरी मातशी चुकली म्हणून कांय गजाली ह्यो तुमी आनी चड स्पेसिफिकली आनी केअरफुली करपाक जाय आशिल्ल्यो. आय डोंट थिंक आय मीन ना दिस इज टोटल ट्रान्सपरंट हें केल्लें आसा. जर आमी चुकले म्हणले जर जायत आयज कोण तरी येवपाचें की आपूण करता आशिल्लो हें करता आशिल्लो तें करता आशिल्लो कळ्ळें न्ही. म्हाका दिसना की एनीबडी वूड हॅव कोटेड जावं आनी कोणी एक्सक्लूड केल्ले आसा अशें कांय ना. आनी ते कितें कार्टेल बी म्हणटा पळय न्ही कितें कार्टेल केले 1 रुपया वाडयतात. तुमी काँग्रेसीच्या सरकारान भितर सदांच पळयात जे प्रेस कॉन्फरन्स घेतात तांची हांव तुमकां ऑर्डरी दाखयतां 1 रुपया वाडयल्ल्यो आयज ते 1 रुपया दुसऱ्यान वाडयलो की डू वी हॅव अ कंट्रोल ऑन दॅट. हांव ताका सांगतलो की तूं 1 रुपया वाडयनाका 5 रुपया वाडय म्हणून हाऊ डू आय कम टू नो दॅट वॉट ही हॅज कोटेड. हे तांचे भितर जाता जर जायत आनी ही इज नॉट अ प्रशांत कुंकळकाराचे हे नात ऑर्डरी नात. बेसिकली यू आर सेइंग दॅट दिस इज बिझनेस रायव्हलरी. This is business rivalry and we have been implicated in that. Whichever either ITG does it, education does it, anybody who does it has to face this. And you are open. And you are open. Yeah, we are open. Last प्रश्न सांगा की एक सुरुवातीचो विषय झाला तो एकच म्हाका गजाल विचारपाची उरली आणि विचारपाची उरली कारण सो दॅट म्हाका खूप जाणांनी ते प्रश्न नोट करून दाखयले की जेन्ना तुम्ही विमानतळार देवले ताचेर तुम्ही खूप पिकार आहात की तुम्ही ते घेवन बसल्यात म्हणून. थंय चीफ मिनिस्टराक धरलो सगळ्यांनी कॅमेरा हे करून सारको आणि गाडयां बसतना सीएमय पिकार आशिल्लो आमचेर व्हेरी फ्रँकली की किती चलयला का म्हणून तुमचेर न्ही कळ्ळें. आणि ते पिकार आसतना सीएमान झपकन सीएम म्हणून गेलो अरे झगडी जाल्यार 2 जाणां मदीं तुमकां कित्याक पडून गेलो का म्हणून. वॉज दीस अ स्लीप ऑफ टंग और तो त्या नो हांव म्हणटा कितें जाणटो तो ही वॉज रेफरिंग टू दी पर्सन कोण तो तुगेलो हे जे पळय गळ काडटा पळय न्ही कोण तो ट्रोजन आनी हें करताले की झगडी पसून जाली अशें आशिल्लें फॉर आर्ग्युमेंट सेक ताणें म्हणला जस्ट से फॉर आर्ग्युमेंट से झगडी पसून जाली तुम्ही जाल्यार बाबा कित्याक तुमी बॉब मारतात. ताणी कंप्लेन येवनी आपूण एज अ चीफ मिनिस्टर इफ आय हॅव टू एक्ट अपॉन दॅट आय नीड सम कंप्लेन फ्रॉम समबडी. तुम्ही बॉब मारचे परस कंप्लेन दिया न्ही. दिस वॉज इट वॉज नॉट स्लीप ऑफ टंग यू वॉज जस्ट ट्रायिंग टू एक्सप्लेन दिस इज ते तुम्ही दाखयले ना फॉर आर्ग्युमेंट सेक म्हणतो तुम्ही घाले ना कळ्ळें न्ही. तुम्ही दिता ते केले आणि तितकेच करता न्ही ते आर्ग्युमेंट इज जस्ट इमॅजिनेशन टाइप. त्या दीस गाडयां बसतना म्हणला पळय आर्ग्युमेंट सेक म्हणला आशिल्लें फॉर आर्ग्युमेंट उलोवन गेले ताणें काल म्हणला परत म्हणला फॉर आर्ग्युमेंट सेक पयर ताणें डेफिनेटली म्हणा आय कम्प्लिटली एग्री विथ यू बट यू आर सेइंग दॅट ही वॉज जस्ट रेफरिंग एज अ आर्ग्युमेंट सेक फॉर आर्ग्युमेंट सेक. ओके सो म्हाका दिसता की पयली डिटेल्ड इंटरव्यू ह्या सगळ्या बोवाळा उपरांतची दोन्ही जो सायबर इश्यूज जावं किंवा जो किरण कांदोळकर सुभाष फळदेसाय जो बोवाळ जालो ताजे उपरांतचे तुम्ही आयले इतले मेकळेपणान उलयले आमचेर पिकार आहात तरी आसतना उलयले. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर. थँक यू व्हेरी मच बिकॉज आय वॉन्टेड दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू प्लेस माय सेल्फ बिफोर द गोवन्स. कंप्लीटली. थँक्स. थँक यू.